केंद्रात आणि गोंयांत भाजपा सरकार आसा। ते भायर गोंयचो सभापती काणकोणचोच, तरी लेगीत काणकोणकारांचे उदका बाबतीत हाल कित्याक? सरकाराची हर घर नल आणि हर घर जल येवजण खंय सुकली आणि कितलो तेंप काणकोणकारांनी कट्ट्यांनी उदक पियेवप, अशा उतरांनी आमदार विरेश बोरकारान भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक उजरावन काढले। आरजी पक्षाचे आणि सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकर हाणें काल काणकोणाक अकस्मातपणान भेट दिली आणि ह्या भेटीच्या वेळार काणकोणातल्या ज्या मेजर प्रश्नाक ताणें मुद्दम करून भेट दिवन वाचा फोडपाचो यत्न केला। खास करून सध्या पयलें काणकोण आणि मडगांव हांगासरल्या रस्त्यार आशिल्लो मरण घाट म्हणून वळखुवपी करमल घाटाक भेट दिली। ताच्या नंतर ताणें काणकोणातल्या आयडीसीक भेट दिली आणि ताच्या नंतर ताणें गांवडोंगरी खोतिगांव वाठारांत उदक सप्लाय करपाक बांदिल्ल्या गावणे ह्या डॅमाक भेट दिली आणि त्याच बरोबर गांवडोंगरी आणि खोतिगांव ह्या वाठारांतल्या लोकांची परिस्थिती उदकाक लागून कितें चल्ला ह्या विशयाचेर ताणें स्पेशली इंद्रावाडी ह्या गांवाक भेट दिवन म्हायती करून घेतली। आयज तुम्ही पळयता आसतले हांगा गांवडोंगरी गांव आसा जावं खोतिगांव गांव आसा, ह्या गांवांत खूब उदकाची प्रॉब्लेम आसा। ऑलमोस्ट 6,000 लोक हांगा रावता आणि ह्या 6,000 लोकांक उदकाक लागून रडचें पडटा, अक्षरशः रडचें पडटा। आनी तुमी कितलेशे व्हिडिओ हेच्या पयलीं पळयले आसतले, कोण कट्टेन काडटा, कोण तामयान काडटा उदक, खंय इल्लेशें उदक पासून मेळना इतले तरसतात, बाटलेन भरता, प्लास्टीकच्या बाटलेन भरता, माथ्यार धरता आनी व्हरता। सो असले जे व्हिडिओज आसा हेच्या पयलीं आवट जाले, आतांय आवट जाता। मात इतलो सरकाराचो जो पयसो आसा ह्या धरणाचेर ह्या डॅमाचेर लागलेलो, तो सरकाराचो पयसो कित्याक लागून? कित्याक 6 वर्सां अनयुटिलायज जो डॅम आसा, बेश्टोच नांवा पुरती हो डॅम दवरिल्लो आसा, मेंटेनन्स करता, पण तेजो जो फायदो जावपाक जाय, जो लोकलांक फायदो जावपाक जाय तो जाल्लो ना। हेजेर खंय ऑलरेडी PWDन इस्टिमेट केल्लो, खंय तो इस्टिमेट ऑलमोस्ट 40 करोडचो आसलो, बट आतां परत रिस्टेटमेंटाक गेल्लो आसा आणि तो आतां 70 CR जाल्लो आसा। म्हटल्यार इतले जे डिले जाता ते डिलेयाक लागून आतां 30 CR मायज वाडलेलो आसा। सो हो डिले कित्याक लागून जाता? सरकार डबल इंजीन जाल्लो आसा, वयरूय BJP सरकार आसा, सकयलूय BJP सरकार आसा। हांगा काणकोण मतदारसंघान तरी जो स्पीकर आसा तोच BJPचो आसा। सो इतले आसून पासून हें जें काम आसा हें कित्याक लागून जाय? गव्हर्मेंटान सद्याक BJPचो सरकार जो आसा, BJPच्या सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आसलें। आतां गेले ते टर्माकूय तेंचोच आमदार आसलो, आतांय तेंचोच आमदार आसा आणि तेंचो आमदार आसून पासून आनी तो सद्याक स्पीकर आसा, तरी पूण आतां ही हांगा कशें चल्लां तुमी पळोवंक शकता आसतले। आयडी हांगा जी एंटायर स्ट्रेच आसा, हांगा एंटायर स्ट्रेचाक खंय आमकां दिसता चडश्यो सगल्यो बंद आसा, थोड्योच ओपन आसा, एक 5-6 आसतल्यो ओपन आसतल्यो, बाकी सगल्यो बंद आसा। आनी हेजेर खरें म्हटल्यार लक्ष दिवन हांगा सगळे जे लोकलांक आसा तांकां खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय। आतां अशें जाल्लें आसा, एवरी टायम कोणूय घेता जे प्लॉट्स घेता आनी ते आपणाकूच दवरता आणि ते परत परत रिन्यू करता, मात तेजी कांयच काम करिना। बट हें जनरेट कित्याक केल्ली जी आयडीची आसा, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, कित्याक जनरेट केल्लें की लोकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली।